नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कोरोनाच्या अनलॉकांत कितलेशाच गोंयकारांनी चवथ सादोवन घेतली। अरिश्टांतय विघ्न हरतव घरांत पांय लावन चल्लो वर्साचे वाटेक चवथीचो सीझन 2 फुडल्या वर्सा फेब्रुवारी माघांत। सार्वजनिक गणपती 1.5 दिसान चल्ले। वर्सा भशेन 12-15 फुटी मुर्त्यो नात। उत्सव विसर्जनाक सरकाराच्यो SOP गर्दी गडगडूय ना। विघ्न हरतो चल्लो गंगेचे वाटेर। 10% कॅनोपी डेन्सिटीचे 1 हेक्टर मायज रानाचे रुपांतर करूंक मेळना। सुप्रीम कोर्टाचे 5 वर्सां फाटीं इंजेक्शन। सावंत कारापुरकार रिपोर्ट। खासगी रानाचे स्टेटसाचेर दुसरो खासा रिपोर्ट। आनी कोमॉर्बिड दुयेंतीक जीएमसीतले 145, 146, 147 वॉर्ड सोमारा सावन सुरू। क्रिटिकल कोमॉर्बिडांक मडगांवच्यान शिफ्ट। कोमॉर्बिड दुयेंतीचे मरणाचे प्रमाण उणें जावपाची आशा। कोरोना आनी अनलॉकांत कितलेशाच गोंयकारांनी भाद्रपदांतली वर्साची चवथ सादोवन घेतली। पुरोहीत ना, गर्दी ना, मास्क असली बंधनां पाळून गणपती हाडलो आनी वर्सा भशेन 1.5 दिसाची सेवा करून पायलोय। सरकाराच्या SOP प्रमाण विसर्जनाक गर्दी ना। फोग मारानाचोय व्हडलोसो गडगड ना। कोरोनाच्या अरिश्टांतय विघ्न हरतो घराक पांय लावन गेलो। चवथीचो दुसरो सीझन फेब्रुवारी माघांत। सकाळी नव्यांची पुजा जाली। शेतपीक राखचे, पोटा पाण्याक अन्न उदक कमी पडचे न्ही म्हूण फामिलींचे गणपतीक गाराणे। आशीर्वाद दिवन गणपती गंगेच्या वर्साच्या वाटेक लागलो। गणपती बाप्पा मोरया। गणपती बाप्पा मोरया। अंदू कांय अपवाद सोडल्यार चडशे सार्वजनीक गणपती फक्त 1.5 दिसाचे। वर्सा भशेन 12-15 फुटी मुर्त्यो नात। 5 ते 6 फुटी मुर्ती। संस्कृतीक एंटरटेनमेंटाच्यो कार्यावळी नात। साद्यो सुद्यो आरती आनी पुजा। चवथीक सरकारान SOP थारावन दिल्ल्यान विसर्जनाकय व्हडल्योशो मिरवणुको, गर्दी आनी फोगाचो गडगडूय ना। सार्वजनीक गणपती चल्ले गंगेचे वाटेर।
खरो 11 दिसाचो पण आज आमी 1.5 दिसाक हो पावोक भायर काडलेलो आसा. आम्ही BSNL असून एव्हरी इयर आम्ही 11 दिवस पुजताले. 9 डेज आम्ही कल्चरल प्रोग्राम, स्टाफ प्रोग्राम, जेवण सगळं दिताले. ही वर्ष फक्त 1.5 दिवसाची केला. राना खात्यान रिव्ह्यू कमिटीन 40% कॅनोपी डेन्सिटी आशिल्लो 21 चौखण किलोमीटर वाठार सावंत कारापुरकर समितीन थारायल्ल्या खाजगी रानांतल्यान कडेक काडलो. हाचेर 5 वर्सां फाटीं सुप्रीम कोर्टान इंजंक्शन दिलां. ते प्रमाण 10% कॅनोपी डेन्सिटी आशिल्ले 1 हेक्टर मायज रान जमनीचें रुपांतर करूंक मेळना. इंजंक्शन कागदार आसा. सावंत कारापुरकर रिपोर्ट आनी गोंयच्या खाजगी रानाच्या स्टेटसाचेर दुसरो खासा रिपोर्ट. गोंयच्या खासगी रानांचे 2 दशकां जाली सरकार, समित्यो आनी कोर्टांनी कोफू जावं. हायकोर्टाच्या निर्देशा प्रमाण राना खात्यान सावंत आनी कारापुरकार कमिटींनी थारायिल्ल्या 67.12 चौखण किलोमीटर खाजगी रानांतली 41.20 चौखण किलोमीटर सुवात प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हूण आंखली. NGO गोवा फावंडेशनान ते सारके दिसले ना म्हूण तांणी हे आंखणेक हायकोर्टात आव्हान दिले. हायकोर्टान हे प्रकरण काडून वेस्टर्न झोनाच्या राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनला कडेन दिले. NGTन 7 जानेर 2016 एक आदेश काढून गोंय सरकाराक रिव्ह्यू कमिटी नेमपाक सांगली. सरकारान 23 एप्रील 2018 राना खात्याचो उपवनपाल IFS दीप शिखा शर्माच्या फुडारपणा खाला एक कमिटी नेमली. हे रिव्ह्यू कमिटीन मोठी आनी दाट झाडां आशिल्ले 10 ते 40% कॅनोपी डेन्सिटीचे वाठार ओपन फॉरेस्ट म्हूण दाखयले. 40 ते 70% कॅनोपी डेन्सिटीचे एरिया आशिल्ले वाठार मध्यम दाट आनी 70 ते 80% डेन्सिटी आशिल्ले राना वाठार दाट राना म्हूण दाखयल्ले. कॅनोपी डेन्सिटी आनी रानाची रचना हे 2 आधार घेवन रिव्ह्यू कमिटीन काम केले. निमाणे राना खात्यान आंखणी केल्ल्या 41.20 चौखण किलोमीटर सुवातीत रिव्ह्यू कमिटीन 4.91 चौखण किलोमीटर सुवात जोडली. रिव्ह्यू केल्ले खाजगी राना वाठार अशे: पेडण्यां 9.31 हेक्टर, बार्देसात 40.53, तिसवाडीत 144.80 हेक्टर, दिवचले 1.90 हेक्टर, सत्तरी 41.55 हेक्टर, फोंड्यां 37.31 हेक्टर, धारबांदोडा 46.38 हेक्टर, सांग्यार 93.21, मुरगांव 29.05 हेक्टर, साश्टी 9.61, केपें 9.36 आणि काणकोण 28.06 हेक्टर. एकूण नवे वाठार 491.09 हेक्टर जातात. राना खाते आणि रिव्ह्यू कमिटीन 40% कॅनोपी डेन्सिटी आशिल्ले सुमार 21 चौखण किलोमीटर वाठार खाजगी रानांतल्यान कडेक दवरले. गोवा फावंडेशनान 2015 सुप्रीम कोर्टात वचून 1 हेक्टरा परस मायज सुवातीत 10% कॅनोपी डेन्सिटी आशिल्ल्या वाठारचे रुपांतर करूंक दिवचे न्ही म्हूण कोर्टा कडच्यान अंतरीम इंजंक्शन घेतले. इंजंक्शन आज मेरेन कागदार लागू.
प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. आता घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मिळूया. Too much to study? Schools are closed. Parents are stressed. No worries. We bring you the best study content from class 1st to 12th. Engaging animation with voice instructions. No internet required. All in just one USB drive for just rupees 2,500 to rupees 4,500 only. For free demo video, call 9822168979. आरोग्य मंत्र्याच्या घोषणेप्रमाणे कोमॉर्बिड कोरोना दुयेंतींक जीएमसीतले 145, 146 आणि 147 वॉर्ड सोमारा सावन सुरू. ESI कोविड हॉस्पिटलांतल्या कांय क्रिटिकल कोमॉर्बिड दुयेंतींक जीएमसींत हालोवपाची तयारी केल्या. कोरोनान सोंपिल्ल्यांचो आंकडो वाडून 150 तेंकलो. जीएमसीच्या खासा कोमॉर्बिड वॉर्ड सुरू जाल्या उपरांत कोमॉर्बिड दुयेंतीच्या मरणाचें प्रमाण देंवतलें म्हणून आशा. गोंयांत कोरोना दुयेंतीचो आंकडो 14,000 वयर पावलो. एक्टिव्ह केशी 4,000 लागीं. सरकाराचे हेल्थ बुलेटिना प्रमाण 10,000 वयर पेशंट रिकवर. कोमॉर्बिड पेशंटांचो आंकडो वाडूंक लागिल्ल्यान हुस्को. गोंयांत कोरोनाचे बळींचो आंकडो 150 तेंकलो. जीएमसीत कोमॉर्बिड कंडिशनांतल्या पेशंटांचेर उपचार करतले म्हूण सरकारान 10 दिसां फाटीं सांगिल्ले. मदीं हे गजालीची जाग माग ना म्हूण बोवाळ जातकीच शुक्रारा पत्रकार बसकेंत मुख्यमंत्री आनी जीएमसीच्या डिनान सोमार सावन जीएमसीतले कोरोना पेशंटांचे वॉर्ड सुरू जाता म्हूण म्हायती दिली. ESI हॉस्पिटलांत कोमॉर्बिड कंडिशनां आशिल्ले कांय पेशंटांक सोमारा जीएमसीत एडमीट करतले. राज्यांत कोमॉर्बिड कंडिशनांत आशिल्ल्या पेशंटांचो आंकडो वाडूंक लागिल्ल्यान आनी तांचेर कोरोना सोडून जाय आशिल्ले उपचार जायना म्हूण बोवाळ जायत राविल्ल्यान निमाणे सरकाराक जीएमसीतले 145, 146 आनी 147 वॉर्ड कोरोना पेशंटां खातीर उक्ते करचे पडले. मजगती केंद्रान फिल्म आनी टीव्ही सिरियलींच्या प्रोडक्शनाक बावटो दाखयलो. सोशल डिस्टन्सिंगाचे नेम पाळून आनी जाता तितल्या कमी स्टाफ वापरून काम करचे. कॅमेरा मुखार आसा ती सोडून बाकीच्यांनी मास्क वापरचे म्हूण नव्या एसओपीत नमूद केला. फिल्म इंडस्ट्रीन ह्या निर्णयाक येवकार दिला. सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, केवल कैमरा के सामने जो होगा किरदार वो नहीं मास्क लगाएगा, लेकिन बाकी लोग जो प्रोडक्शन से जुड़े हैं वो मास्क लगाएंगे. मुझे लगता है इससे बंद पड़ी इंडस्ट्री को एक नई संजीवनी मिलेगी और निश्चित लोग स्वीकार करेंगे, उसको स्वागत करेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. हमारे अर्थव्यवस्था की सारे चक्के पहिए शुरू करना है और इसमें ये फिल्म शूटिंग और ये बहुत बड़े समूह का उद्योग है और इसलिए वो अब कर सकते हैं. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयचो आदलो हातमाग उद्देग वयर काडूंक सरकार यत्न करता. तातूंत नोकऱ्यांची बरी संद. भारतांत 3 कॉलेजींनी गोंयकारांक हातमाग स्ट्रिमींत सीट रिजर्व आसात. कोरोनांत लोकांचे उद्देग वेवसाय नोकऱ्यो बुडल्यो. मात शेतकी आनी हातमागाक अजून डिमांड. मुक्ती आदीं गोंयांत हो वेवसाय बरे पैकी चलतालो. भायले सवाय कपडे येवंक लागत सावन हातमागार वायट दीस. जर आपण पाहिलं
तर शेती फाटोफाट रोजगार देण्याचं काम जास्तीत जास्त कोण करत असेल तर हातमाग. आपण पाहिलं तर आज हातमाग क्षेत्रात कितीतरी लोक कार्यरत आहेत, त्याच्या पूरक उद्योग कितीतरी आहेत आणि हातमाग उपरांत विक्री, त्यासाठी लागणारं साहित्य यावर कितीतरी उद्योग अवलंबलेले आहेत. आपण गोव्याचा हातमागाविषयी बघितलं तर स्वातंत्र्यपूर्वकाली गोव्यात हातमाग उद्योग हा भरभराटीला आलेला होता. ते पण कालांतराने त्यांना गोव्यात हातमागासाठी लागणारा कच्चा माल यांची कमतरता भासायला लागली व हळूहळू हातमाग उद्योग गोव्यात तिडक. आज स्वतंत्र व्यवसाय करण्यासाठी हे प्रशिक्षण घेण्यासाठी अखिल भारतीय पातळीवर गोव्यासाठी 3 कॉलेजेस आहेत. भारतीय हातमाग तंत्रज्ञान संस्थान नावाची, त्यात गोव्याला सेलम तामिळनाडू इथे 1, गदग कर्नाटक इथे 1 व कण्णूर केरळ इथे 1 जागा एक जागा रिझर्व केलेली आहे. त्यासाठी चांगलं विद्यावेतन पण दिलं जातं आणि हे अभ्यासक्रम आहे 10+3 ह्या धर्तीवर आहे आणि ह्या अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर या युवकांना चांगली नोकरी पण मिळते. दैवयोगाने गोव्यातील आजपर्यंत 20-25 विद्यार्थी शिकून येऊन चांगल्या हुद्द्यावर काम करत आहेत आणि ह्या अभ्यासक्रमाचं वैशिष्ट्य म्हणजे गोव्यात हा हातमाग कार्य आणि वस्त्रोद्योग जास्त प्रमाण नसल्या कारणाने उर्वरित भारत व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांना जास्त रोजगारच्या संधी उपलब्ध आहेत. कोरोनाच्या परिस्थितीत बटमाम मेळना, आरती भजनाक बंधना, भिवपाची गरज ना. मया तीर्थभागांतले दत्तराजान गणेश चतुर्थी संग्रह ॲप काढला. शिरोडा रायेश्वर कॉलेजीत तो IT इंजिनियरींग करता. ॲपार गणपतीची पुजा, उत्तर पुजा, आरती, गणपतीच्यो काणयो, फिल्मां अश्यो सगळ्यो गजाली मेळटल्यो. जाय आशिल्ल्यांक गुगल प्ले स्टोराचेर हो ॲप मेळटा. कोविडाच्या संकटात संकष्टनाशन गजाननाची चवथ. लोकांच्या भक्तिभावाक बंधनांना मात सण उत्सव हे फावट मर्यादित. भट मम्मी अनु घराघरांनी भोवते पुजेकडच्यान 4 हात पयस. भजनां, मोठ्या ग्रुपांच्यो आरती ना. मात डिजिटल इंडियात गोंयकार गणेश भक्त फाटीना. शिरोड्या रायेश्वरी कॉलेजीचो स्टुडंट दत्तराज नायकान चवथ आणि गणपतीच्या पुजेक खासा ॲप काढला. सो त्या खातीर आनी असो ॲप डेव्हलप केल्लो जितून बर्थडेची उत्तर पुजा आसा, म्हणजे बर्थडेची मेन पुजा, सगळी गणपती बद्दल इन्फो, अबाउट म्हणजे गणपती पुजा कशी करप, हे खूप कितें आसा. पूजा आरती सोडून आणि कितें एडिशनल तुमी केला? आता ह्या वर्सा कोण भुरगीं बीन कोण भायर वयची ना न्ही, बारीक बारीक भुरगीं, सो तेंच्या खातीर हांवें सॉंग्स घातला, गणपतीची स्टोरीज घातल्या बऱ्यो बऱ्यो, कारण आरती सुद्दां आसा, ऑरान मुवीज सुद्दां घातला हांवें. सो तांकां एन्जॉयमेंट जातलें, एंटरटेनमेंट जातलें भुरग्यांक. करपाक म्हाका कॉलेजीन खूप सपोर्ट केलो, आमच्या स्टाफान. तर आमचो MLA सुभाष रेडकर हेणें म्हाका खूप एनकरेज केलो, तुजो ॲप बरो आसा. इवन तेजी म्हाका कॉलेज फी सुद्दां तेजी माफ केल्या. सो तेंचो, म्हाज्या कॉलेजचो, म्हाज्या फ्रेंड्साचो खूप आभार मानता. 17 ऑगस्ट सावन गुगल प्ले स्टोराचेर हो ॲप लोकांक ओपन आसा. कोविडाच्या काळात ॲपा वयल्यान गणेश पुजा, उत्तर पुजा, आरती, भक्तिगितां, भजनां, काणयो आनी गणपतीची फिल्मां ह्या ॲपार मेळटात. फुडें हो ॲप आनीकूय सुदारपाचो आसा. 17 ऑगस्ट रिलीज जालो तो ॲप. तेन्ना पासून तो ॲप गुगल प्ले स्टोराचेर अवेलेबल आसा. ॲपाचें नांव आसा गणेश चतुर्थी संग्रह. अगेन इतलें की ॲप डावनलोड करा, तुमकां पळयात तुमकां ॲप युजफूल आसा जाल्यार सगळ्यांक शेअर करा, हें करा. आनी हांव तुमकां एक सांगता की फुडल्या वर्सा अबाउट माथोळी बीन ऑनलायन ऑर्डर करप, अबाउट स्वीट्स ऑनलायन ऑर्डर करप, असलो तुमच्या समोर एक बरोच ॲप तयार करपाची ट्राय करता. स्टुडंटा खातीर विनायक सामंत. बेतोडे निरंकालच्या वानर माऱ्यांनी शक्य तशी चवथ केली. 20 खोपी, 100 लोक मेळून एकठांय गणपती पुजतात. वर्स 7 दीस आसतालो, अंदू परिस्थिती वायट जाल्ल्यान 1.5 दिसाचोच. लोकांनी दिल्लें सामान चवथीक म्हूण कशें तरी सांबाळिल्ल्याच्यार पयशे मोडून चवथीचो बाजार केलो. थंयच्या पंचान माटवाक लायटीची वेवस्था करून दिल्या. ह्या वर्सा आमकां कोरोना जाला म्हणून ह्या वर्सा आमकां चवथ आमगेली चवथ मातशी डावन जाली. कित्याक ह्या वर्सा काम धंदो अशें चड कांय ना आमकां आसा. म्हटल्यार अशें खंय लोकांनी हे वर्सा खंय कोणी कितें हाडून दिल्लें तितून मातशें हें केलां आमी. आनी पयशे म्हटल्यार हे वर्सा पयशे कांय ना आमकां आसा. हे वर्सा आमची चवथ मातशी कमी जालें म्हटल्यार पयशे लागून कमी जालें म्हटल्यार आमी तितून आमी कितें सादयलें तितून आमी केलें.
जर वर्सा आम्ही 7 दीस दवरता म्हटल्यार आमी आतां कोरोना लागून आमी 1.5 दिसांनी पावपाचो आमगेलो ह्या वर्सा. म्हटल्यार 7 दीस दवरता म्हणून तेन्ना काम धंदो आसतालो तेन्ना पयशे आसताले म्हणून आमी 7 दीस दवरताले. हे वर्सा काम धंदो ना काय ना म्हणून ह्या वाठारान बीन जाला तो तुमकां बीन तुमच्या लोकांक कोणाक हांगासर बीन जाला काय? ना हे लोक आमकां कसं आमी हांगा खंय जातलो आमी खंय वचत ना आनी भोंवकूच ना बाजारात वचकूच ना. आतां चवथीचे आमी 4 दीस बाजारात गेले हे आतां चवथीचे 4 दीस वचून बाजारात येयले आनी लोक सांगता कोरोना जाला हांगा जाला ते थंय जाला अशें करता म्हणून तेजे भंयान आमी भायरूच सरना. आमकां ते वर्सान वर्स आमकां चवथीच्यो लायटीचो आमकां लायटी त्रास जाता. आमी ते मिरसांग कितें 100 लोक आसा आमी हांगा 100 लोकांक मिरसांग बी वांटपाक आमकां त्रास जाता. म्हणजे आमकां कितें गव्हर्मेंटा कडल्यान जाय आसलें आमकां लायट दिवपाची आसली. गणपतीचे पत्र्याचे आसा तितून 1 मिटर बसयले जाताले अशें आमी मागणी करताले तेजे कडेन म्हापसा म्हटल्यार ते सरकारान आमकां दिवपाचें आसलें अशें. सगळे कितले लोक आहा तुमी आतां? आमी 100 लोक आसा सगळे. आणि हे कितले आहा झोपडी कितले आहा सगळ्यो? 15-16 खोपी आसा. खोपी आसा. हय खांबे ओडून दवरल्या गव्हर्मेंटान खांबे ओडून दवरले म्हटल्यार आमी मागणी गव्हर्मेंटा कडेन आसलेली आमकां लायट तेणी दिवपाची म्हणून एक पत्र्या हितून मिटर बसोवपाक 1 मिटर बसयल्या वर्सा वर आमकां मिटर बसयला न्ही थंय पण मिटर सद्या टेम्पररी दिला आमकां तेणी. हरशीं ते वर्सान 7 दीस हो गणपती पुजता पण ह्या कोरोना महामारीक लागून तांकां खंयच गांवांत काम मेळोंक ना. तर कोणे लोकांनी थोडें सामान दिलां आनी प्लस खंय बारीक बारीक काम करून तेंचे कडेन जे पयशे आसले तितूर तेंच्यांनी जेवणा खाणाचें सामान हाडलां आनी तितल्याच उमेदीन 1.5 दिसाची चवथ तेंच्यांनी ही साजरी केल्ली आसा. निरंकालाच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. इतल्यानी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट. Too much to study? Schools are closed. Parents are stressed. No worries. We bring you the best study content from class 1st to 12th. Engaging animation with voice instructions. No internet required. All in just one USB drive for just rupees 2,500 to rupees 4,500 only. For free demo video, call 9822 168979.